बायबल प्रदर्शनाचो प्रमुख वांटो आसा देवाचें उतर वाचचें आनी परगडचें. आनी आज वालेन्शिया फिरगसगरा हांगासर देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराक मान करतात. आतां गीत गायत आसतना पुरशां वार पवित्र पुस्तक हाडून येवन मान करन उपरांत हांगासर देवाचें उतर आमी वाचतले भक्तीपणी ह्या कार्यान भाग घेवया. तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची सोम्या तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची धर्मशास्त्र स्फुराचे जीवक सता गटा सनियमोपदेश नेमत्यांक दिता जाणवार सोम्या तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची सोम्या तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची आज्ञा सर्वेस पोरासू काळजाक संतोष दिता हुकमताच्यो नीतीच्यो दोळ्यांक स्वार दिता सोम्या तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची सोम्या तुझे लागी आसात उतरां ससनी जिविताची. मार्का प्रमाणे सुवार्ता अवस्वर 1. स्नान जातात जुवांव परगडता. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलों, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो अशें अरण्यांत परगडतालो आनी स्थान दितालो. अख्ख्या जुदया प्रांतांतल्या सांदी मुल्यातावन आनी जेरुजालेमातावन लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसार योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्थान घेतालो. जुवांव करया लोवेची वस्तुरां न्हेसतालो आनी पेंटाक सामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रान मोव ताचें कान. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. बागोन ताच्या वानाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलियाच्या नजरेतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळाप उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो तेका पारव्या बरी आपणाचेर देंवोन येतालो तो ताणें देखलो. सांगतास, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो. तूं म्हाका मानवा लाय. हो एक ताळोई मळबातांव ताणें आयकलो. उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो.
तो रान मनजातीमध्ये असलो पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक दन बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांव आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन नासले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. दक्षिणेच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन तितके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या माचवार जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्या सांगता माचव्यान सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. उपरांत ते कपेरनावाक येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तांकां तो शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनासलो. तांच्या सिनेगोगान देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नजरेतच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तो वळतो देवसार ताका पिसोड वदल्या ताळ्यान खिळांस मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशे विचारी लागले, ही एक नवी सय शिकोवन अधिकारान भरलेली देवसराक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचे फरमान मानतात. तितल्यार गलिलियाच्या आख्या प्रांतान ताची कीर्त गाजली. तो सिनेगोगांतलो भायर सर वेतच सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे सांगता आसले. सिमांवची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिच्या विशांतली खबर दिली. तो तिचे सशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडटच सोमेस पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्यांक लोकांक जेजू सशी हाडली. सगळे शहरच त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्ले. तरावळ पिडेनी कस्टेतल्यांक जेजून गूण केले. सबार देवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नासलेल्या एकसुऱ्या सुवातेर वचून ते मागणी करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून कान ते म्हणाले, सकडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दीन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळड्यांक आनी शहरांक, थंय आमी सुवार्ता परगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनेगोगांनी सुवार्ता परगट करीत
देवसा दवंडयत आसलो. एक दीस एक कोडकार जेजूस येवन ताचे मुखासर पडून अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हणलें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणच ताचे पोट नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, ह्या विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीदा याजका सरशीं वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मोयचेन फर्मायली काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक उजवास जावन पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शहरान उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटले. तरी चराय कुशीचो लोक ताच्या सरशीं येवनच आसतलो. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनाहूमाक फाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमलो की दाराक वायट पर्यंत तांकां जागो लागलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सग जण एक आरीगाराक ताचे सरसी उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरसीन व्हरोंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू असलेल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्ते केले आनी आरीगाराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुरणा समेत वयर तावतांनी सकला देंवयलो. तांचो वावरतो पळोवन जेजून आरीगाराक म्हळें, पुता, तुजी पातकां बगसाली. तो थंय बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, तो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत लक्षांत जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरीगाराक सांगून खंयचे सण सोंपें? तुजी पातकां बगसाली म्हणचें गी, उठ तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूची परबी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्या. तो आरीगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजे हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपले हांतूळ घेवन जमो जाल्ल्या सक्ता हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजमीत जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखिल्ले ना म्हणाले. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तो वळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना आल्बेवाच्या पुताक लेवीक सुंक्या काटार बसून आसलेलो ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो फाटलाव करताले. फारिजेवाच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रांतल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्ताक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. एक फावटी जुवांचे शिस आनी फारिजेव उपास पाळटाले. तेदवा थोडे जण जेजू सरसीन येवन अशे सवाल करी लागले, जुवांचे शिस आनी फारिजावांचे शिस उपास करतात, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, खरेंच आपणा सांगाता आसतना काजाराच्या वोवळ्यांनी उपास करियेत वे? बिलकुल ना. खरेंच तांच्या सांगाता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना.
खरे ताका तांचे जावन कान वरचे दीस येतले आनी तो वळते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजोवन वेता आनी पाळो आनी किवड जाता. कोणी नवो वायन पोरण्या सांबडाची आनी बरीना. बरीत बी जाल्यार सांबडी फुडतात आनी वायन पजरोवन वेता आनी सांबडी पाड जातात. नवो वायन नव्या चामडाची आनी बरी जाई. तो एक सब्बाताचो दीस जेजू गोवा शेतां मदल्यान वेतालो. ताचे सांगता वेचे सीस चलता चलता कोणशे मोडूंक लागले. देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुझे शीस सब्बाताच्या दिसा आडवारलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्या भूक लागिल्ल्या वेळार गरजेक कितें केल्लें म्हणी केन्नाय तुमी वाचलें ना गाय? अबियातार श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणायकी कावंक आडवारलेले समर्पित विंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, सब्बात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक सब्बाता खातीर केल्लो न्ही. देखून मनशा पुतो सब्बाताचोय धणी. अवस्वर 3 जेजू परत्यान एक फावटी सिनागोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंकुरलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साब्बाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हूण पळोवन आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण मारोन करीत आसले. जेजू आंकुरलेल्या हाताच्या म्हणालो, आनी मुखारी. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साब्बाता दिसा कितें बरोवपाक मेळटा? बरें करूंक गी वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक गी जीव काडोवंक? पूण देव बेसर रावलो. चड रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर तो खंती भरीत जालो. आनी आंकोडलेल्या हाताच्या मनशाक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव गेले आनी हेरोदी पक्षीच्या जाणा संगी मेळोन जेजू कसो लगाड काडचो म्हणून मतलब करूंक लागले. जेजू थंयचो पयसर आपल्या शिसा सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हडलो काजोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान वेलेतडी तावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांत लोकांचो व्हड जैसोमो ताच्या कृत्या विशयां आयकून ताचे चडशीण आयली. लोकांची कीट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणी जावच्याक आपणाक एक मोसो तयार दवरून आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटालो. देवसारी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तूं देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान मोग घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दिता. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा चडशीन आपयलें आनी ते ताच्या चडशीं आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक वेंचले. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवाव, तांकां ताणें बोअनेर्गेस म्हणजे गडगडेचे पूत म्हणून आड नांव दिलें.
आंद्रे, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, थॉमस, अल्फेवाचो पुत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमोन आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बंदमांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले. हेणे जेरुजालेमांत तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला. देंवसारांच्या मुखेस्त मारिफात हो देंवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां चडशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो. एक राज एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज बाळवणा. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उराणा. तेच परी सैतानाच्या पक्षाचे पंगड पंगड जावन एकामेका झुजती जाल्यार तें राज्य बळवणा. तें बेगीनच आळवता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रिगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची चिंतगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतच हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदरलेल्या सोर पथकांक आनी उसारलेल्या सोर निंदांक बोगसणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसणें मेळचें ना. ताका देंवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, हाळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन तांणी म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. अवस्वर 4 आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकाजमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एक माचव्यार सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाचे देग पुर्यान तडीर रावलो. तेदवा ताणें तांकां सबार सांगती ओपारींनी शिकयलो आनी आपणे शिकोवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नासलेल्या कडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सर माती आसलेल्या वरवीं तें बेगीनच किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येतस तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक नाक देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडे कांट्या जडपुटां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटाना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडे बरे सुवातेर पडले. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडे 30 वांट्यान, थोडे 60, थोडे 100. शेकी तो म्हणालो,
आयकूंक कान आसा तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोसो आसतना 12 जाणां सोबे ताच्या सांगाताच आसलेल्यांनी त्या ओपारेचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गोठ तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकवणूक ओपारींनी दिल्या अशें तांणी पळयल्यारी तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारी तांकां समजूंचें ना. नांतर म्हजी तें फाटीं परतली आनी तांच्या पातकांचें वखसाणें जोडटली. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मो? कशें तर असल्यो निर्सर ओपारी तुमी समजतल्यात? ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतार. मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात तें तांणी उतार आयकतास सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत ओंपला तें काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात तें हे देवाचे उतार आयकतास ते संतोषान घेतात ते. पूण तांचे ते पाळ रोंबान घातलेल्या वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरां पासत कश्ट दगदणी उठात जाल्यार ते घडयेन दंडाळतात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे ते देवाचे उतार आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी देवाचे आनी दानाचे भुलीन आनी स्वार्थान देवाचे उतार तांचे ते चिरडाता आनी फळावीण जाता. शेकी बरें धरणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते देवाचे उतार आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यान, एकलो 60 आनी एकलो 100. आनी उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा काठी पोंदा दवरूंक जाय, तो हाण दिवटोनेर दवरचो न्हय. कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी कुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना. आयकूंक कान आसात तो आयकूं. आनी हेयीन तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 बरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मागतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो. जाचे लागीं ना ताका चडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण व्हरतले. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता, दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो स्नेणा. भुंय आपले स्थगीत फळ दिशें करता, पयली पालवी, उपरांत कणस, शिकी कणसान भरलेली थानी. पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावेत. ते सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेन कोंपल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियांकाणा प्रास ल्हान, पूण ओमतस तें किरलोन वाडटा आनी सर जड्यां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोटेर बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनासलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडोवन सांगतालो.
त्या दिसा सांग जातच आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजू माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आसले. तितल्यार कोण एक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मार माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुलखाना सरशी वचून हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतात. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय म्हूण. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां बावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, जो हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक खाल जातात. अवस्वर 5 ते सरोवराच्या पेले तडीक उतरून गेरेसा नावाच्या गावाक येवन पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सर ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींत सुजी येतालो. ताका सांखळींनी सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातले. साबार पोटी कोड्यांनी आनी सांखल्यांनी ताका बांदल्यारी सांखळी ताणें तुटयल्यो आनी कोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातले. दीस रात कळनासतना तो समाधानी आनी दोंगरांनी बोब मारून आनी आपणाकच पत्रांनी पापसून घेवन आसतालो. पयस जावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धांवन येवन ताच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोब मान म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू, परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक वायट सर ह्या मनशांत एक अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायलें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत तांकां भायर धांवडाय नाये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडच्यान सोरोन आशिल्लो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवा ते देवसार त्या मनशा तावन भायर सर दुकरा भितर प्रवेश जाले. चडवणे 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडश्या वयल्यान सरोवरांत बुडोवन उदकान बुडोवन नाश जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले कोण धांवले आनी शहरांनी आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सर आयलो. ते जेजूसाशी आयले. देवसाराची सैन लागलेलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मतीर आसून थंय बसून आसलो. तांकां तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुत्त पळयलें. देवसार लागलेल्या घडलें तें आनी दुकराची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचा जाय म्हणून ताचे लागीं लोकांक उपकार मागलो. जेजू माचव्यार चडटना देवसार लागलेलो मनीस ताजे सांगाता येता म्हणून परती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांत
घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दायेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्ले सकट देकापोलीम म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस वेचमेस जाली. जेजू परक्यान मत्व्यार सोडून सरोवराच्या पयले तडेक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांचो मोताच्या मोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हणजे तूं मरणाच्या तणीर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातेली आनी वाचतेली. जेजू ताच्या सांगता पायसर गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका गडसितालो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. सबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टरली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करचिल्लें. तरी कांय पुनी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुटली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतोवन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. सिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी खांपोन ताच्या मुखार आयली आनी पांयांक सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगूंक लागली. तोवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले, तुजे धुवेन प्राण केलो. आनीक मेस्त्रीक दसो कित्याक? पूण तांणी म्हळें, तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सतमान जाल्यार मात्र सै. उपरांत पेद्रू आनी जाकोब आनी ताचे भाव जुवांव ह्या त्यागांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाटून विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिद्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायल्ले कडेन
चलयेचो हात धर तिका तो म्हणालो, तालिता कूम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळी भोव चड विटमीत जाली. पूण कोणाकच ही खबर कळना म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक तोंक दिजे म्हणून ताणें तांकां सांगलें. सर सो जेजू तुमचो बायसर आपल्या सिसा सांगाता स्वंत गवा पाटी आयलो. साबत असो दीस येतास तो सिनोगोगान शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले साबार जण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें आका खंयचें हायलें? आका दिल्या ती जानवाय कसली जावयेत आनी आच्या आतांनी असल्या घडटात ते कशें? वो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय, जाकोबाचो जुदेचो जुदाचो आनी सिमावाचो वो भाव न्हय, आनी आमच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताच्या विशयेन कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रावाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वांत गांवान स्वांत घरान आनी आपल्या सैऱ्यां मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांक हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें थंय करूंक तांच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या अळल्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. एक दीस 12 जणांक जेजून सरसीना पयलें आनी तांकां देंवसा चडोवची पदवी दिवन अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय. बुती जावं वतें जावं चिरयें दुडू जावन घेनाय. पांयाक वानो घालयेत तरी वटूंक वस्तूर व्हरिनाय. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले बायसन वसासर त्याच घरा रावा आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंयतान बायसन वसा. वेतासतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूड पाकुडा. अशें ते बायसर वचून पातकी जिनी बदलला म्हणून लोकांक प्रसांग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन धुवन केली. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यांक गाजतलें जाल्ल्यान ताच्या विशयी ती खबर हेरोद्रायाच्या कानान पडली. थोडे म्हणटाले, स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, देखूनच असर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयेन आयकून हांवें सीस कापलोलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रीक, सेनाधिपतीक आनी गलिलेयांतल्या ओडकुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तोवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय
ते म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माद जैत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार सरी भायर गेली. आपूण कितें मागू म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान धुतार जुवांवचें शीस माग. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नान धुतार जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हे आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतार मोडोवंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक बऱ्या घरांत जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयले आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकेपिली. आतां धर्मदूत जेजू सरशीन फाटी आयले आनी आपणे केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजू आनी ताच्या शिसांक जेवंक सय फुरसत नासली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिले. देखून सौ शहरां धांवन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी तांच्या शिसाच्या की पयले वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकड्या बरी ते आसले. देखून ताचे काळीज मोवाळ्ळे आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशीन येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात, त्या भायर वेळी उतरलो, लोकांक दान्न सोड. भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तोवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांय कुणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयाचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणचेंगी तुवें. तेन्ना जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात ते पळया. पळोवन येतच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तोवळ तांकां तरण्या पानार पंक्ती पंक्तींनी बसूंक जेजून फर्मायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तांणी हातें घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडो म्हूण पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्यो तेच परी सोमेस्तांक वांटल्यो. सोमेस्त जेवन दादोशी जाली. वान उरलेले उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके ताणें आरयतना 12 दालिंबोर जाली. जेवलेले जाणांक भितर दादले मनीस 5000 आसलेले. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना शिसांक बेगीनच माचवार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायेक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दांड जातच तो मागणे करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मातसो मोदें दर्यान पावुल्लो.
तो एकलो मात चडीर आसलो. वारे विरोध वळताले जाल्ल्यान आपणाचे शीस ओले काडून मातशो वचूंक कश्ट जाताले ते ताणें पळयले. देखून दर्याचेर सोलोन तो तांचे सरशी आयलो. तो वळ फांत्याची 3 वरां जाती तांकां तो उतरून वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतालो तें पळोवन ते कांय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सक्तांनी ताका पळयलो आनी ते गबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या माचवार सरतच वारे रावले. हें पळोवन ते आनीकय चड विस्मीत जाले. कित्याक हुंड्याच्या असर्या विशयान आनीकय तांकां समजूंक नासलें. तांचें काळीज तितलें दाटें जाल्लें. पेला तडीक उतरतच ते गेनेझारेत गांवाक पावले. तडीक लागून माचवा वयले देंवतच लोकांक जेजूची वळख जाली. आनी लोक सगळ्या गांवान थंय हांगा वचून ते खंय आसात ते आयकून पिडेस्तान तांच्या हांतुळ्या समेत उखल व्हरूंक लागले. थंयसर तो गेलो. व्हडल्यांनी जावं शहरांनी वा शेतापाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटेसलान हाण दवरताली. आनी ताच्या आंग वस्तुराच्या देगेक कोणी हात लावन पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतताली. ती आपुडलेली सकड बरी जाली. देवाचे उतार घे. वाकाणी तुका क्रिस्त एकटी पर मावून रावया. देवाची स्तुती वाकाणून आतां आमी गीत गावन आयचें वासाप आमी समाप्त करया. सुमिया तुझे उतर जीवित दिता, जीविता वाट मुझे उसवाडता. दर देता बोल देता सदा बढ़ता, जीवित मुझे सुफल करता. बोले सोम्या बोले ऐकता साकर तुझो. सलय माका सलय जावना सायस्रोम सो. बोले सोम्या बोले ऐकता साकर तुझो. सलय माका सलय जावना सायस्रोम सो. सुमिया तुझे उतर जीवित सर. आत्मिकतान मुझे तांबाश कर. कृपे सर्दी तुझे ते पावसर. हादर माका सांभाळव. ओलय सोम्या ओलय ऐकता साकर तुझो. सलय माका सलय जावना सायस्रोम सो. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरये आशिर्वादे आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.